देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्या शिफो कोणूच उरलो कशाय आमकां जिवीत दिवच्या आज देव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवीत कोच्या आज देव आमचो उलयतलो ताच्या जेवणाक घेवच्याक वाटो कोणें आमकां मालो उरलो सगळ्या भुरग्यांक स्वर्गा व्हेलो मोगान बापूय वता उरलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा व्हेलो मोगान बापूय वता उरलो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आयडा कोसिसांव गोम्स हे सोंपून गेल्ल्या आमचे भयणीच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या गोरब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेंत आमी मागुया दुसरें तेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वासून लिना नुनीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया हेर सगळी आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया आयज आमची फिरगोजीन सायबिणीची भेट आल्त चिकाली फाउस्ता अल्मेदा इग्रेजा पीटर बार्बोजा माटवें दाबोली आर्कांज अल्फोन्सो आल्त दाबोली वालिस सायड पीटर वालिस आल्त दाबोली बिहाइंड NSD जोआना नोनिस नाकेली अवरोरा मिस्किता देवस्वा पिकेन एंड्रू गोम्स ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी देवा लागीं मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं बाबा भयण आज पवित्र सभा भाग्यवंत मातेव ह्या शुभ वर्तमानाकाराची आनी धर्मदुताची परब समरमता जेसून मातेवाक उलो केलो मोशे पाटल्याने आनी आपलो मांडवी आसलो जेसू पळोवन मातेव सगळे दोन वसुंदार तो आसलो आपलो जो हाफ्तो ताणें एकठांय करचो आसलो तें सगळें सोडून जेजूच्या उल्या कान दिवन ताचो पाटलाव ताणें केलो जेजूचो पाटलावूच न्हय पूण ताचे खातीर आपलो जीव दिवंक तो तयार जालो आज आमकां जेजू दर दिसाक आपयता आमच्या जिवितांत हे जेजूचे आपोवणें आमी अदीक आनी अदीक मानून घेवंक आमच्या जिवितांत कितें तो आमचे सवे मागता तें आमी पळोवंक आनी ताचो पाटलाव करतना ताच्या राजा खातीर दिसपोटी आमी वावरूंक ह्या मिसान खतखतेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध एपासत भाग्य सुद्दां सांकवार मरी सगळ्या दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
Sumia kakutkur, Krista kakutkur, Sumia kakutkur. Moima devak unt surgi. सर्वेश्वरा देवा सुखिंचारया स्वर्गविदा देवपा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिनवासां तुझ्या तुळेगांव पासत आमी तुका वाखाणटां सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेरी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या सुवाक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवीर एकलो श्रीश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा दोन वसूलदार मातेवाक जेजूचो धर्मदूत जावंक व्हडी काकृतीन तुवें वेंचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजांत ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखीन आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान परगूट केलें. ते सुरबेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती परगोटूंक भाग्योंत मागतेवाची विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनाक. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता तुमच्या आपोण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बानपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगल्यां वयर, सगल्यां भितर आनी सगल्यां सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जोण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्यांचो शेवट म्हळ्यार हो. हे तांचे सेवे उद्देशीं भोक्त सोपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातल्यांव आनी क्रिस्ताचे बर्तेन सोपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्यांव. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. पोतून म्हणया. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार. Sorvesvora soy soy, Sorvesvora soy soy, Sorvesvora soy soy, Sorvesvora
आमी तुका वाकणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदुतांचो मोहिमेवंत जोमो तुका वाकणटा सर्वेस्परा. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असू, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka soumya. तुमचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका मुडे म्हशी फाटल्यान ये, आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सभार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्यांक न्हय पूण वायटकारांकी वयसाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावावीन सुगुण्यांक न्हय पूण उगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मातेवाचे आपोणे एक विचित्र आपोणे अशें म्हाका दिसता. कित्याक आंद्रे आनी पेद्रूक जेन्ना आपयलो तेन्ना जेजून मातेवाक त्या वेळार आपोणे वो आपोवंक ना अशें म्हजे फाटल्यान ही उतरां म्हणूंक ना. कित्याक त्या वेळार गोरे मातेव तयार नासलो. जशें दावीद सगल्या भावां परस दावीद देवाक मानवलो, कित्याक ताचें काळीज देवान पळयलें आनी ह्या नितळ निर्मळ काळजान देवाक दावीद जसो मानून देवान दाविदाक विचून काडलो ते भाशेन जेजून मातेवाक आपयलो. मांडवीर बसुल्लो तो आसलो, आपलो दोंड तो एकठांय करतालो आनी देवाक तो अंतरेकून अंतरेकतालो, पूण तो दाखोड करिनासलो. देव मंदिरांत तो वचनासलो. देव मंदिरांत वेता त्या लोकांक तो पळयतालो. देव मंदिरांत भेट करतात ते सगळें तो पळयतालो. आपलो दोंड कोणाच्या हातांतलो वसूल करूंक जाय आनी कोणें आपल्याक देत आसा, कोण आजून पुत्यान दोंड दिना, हें सगळें तो जाणासलो. एक ग्रेस्त मनीस तो आसलो, कित्याक आडगां करून दोंड उदीक फारीक करपाक ही सगळी मोत ताका आसली. जेजून ताका आपयलो घडीक तो व्हडलो जाणार म्हणून न्हय, शिकलोलो म्हणून न्हय, वो ताचे लागीं जायती जाणवाय आसा, तो बरें ताचें जिवीत बरे तरेन जियेता अशें हें पळोवन जेजून ताका आपोवंक ना. पूण जेजून वेळ येतूच ताका इतलेंच म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगलें सांडलें मातेवान. आपले दोंड जो एकठांय करता तो गेलो, आपलो दोंड थंयसरूच जो दिवचो आसलो अधिकाऱ्यां सभेन दिलो आनी जेजूच्या फाटल्यान तो गेलो. आनी बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान आमकां काय बरें सांगता. आपल्या बरोबर जेजू सांगता ताणें आपल्या घरा ताका जेवणाक व्हेलो. कित्याक उड खुशालकायेची खबर ताका की जेजून आपल्याक आपोणें दिलें आनी आपोणें ताणें खोल आपल्या जिवितान रिगोवन घेतलें. जें कितें जेजून आपल्या प्रवचनान दिसपोटी सांगतालो, जें कितें आपल्या पाटलावदारांक प्रवचन जेजू करतालो, ही शिकून ताणें बाबा भयणो आपूण आनी आपल्या पाटलावदार आसले तांची उद्देशी बरोवन घेतली. आनी हाका लागून ताका आमी दोन दुतांची शुभ वर्तमानकार म्हणटा. इतलेंच न्हय, आपूण बागेवन पावलो आयच्या पयल्या वाचपान सांगता ते भाशेन एफेसकारांक बरोवन ताणें थोड्यांक धर्मदूत, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगोटणार केले. ते भाशेन शुभ वर्तमान परगोटूंक तो तयार जालो. शुभ वर्तमान न्हयच ताणें बरयलें, पूण तें परगोटूंक तो तयार. आपल्या जिवितांत ताणें मारतीर कसो
ह्या जेजूच्या आपोण्याक खोल थीर आनी आपूण भावार्थ आपलो उकोंड धरून एक रोख साक्षी कसो तो मेलो. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी म्हणटा बरीं आसुल्यांकूय पूण वायटकारांक ही वयसाची गरज. आनी हो वयस कोण तो आमी जाणा. जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो वयस. जेन्ना आमी वायट करता, जेन्ना आमी वायट मार्गार चलता, जेन्ना आमी वायट चिंतना आमच्या मनान दवरता, तेन्ना तो जेजू आमकां आपयता तेन्ना आमी तयार आसूंक गरज. आनी जेजू आज आमकां म्हणटा सुगुण्याक न्हय पूण उगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. घडयेक आमच्या जिवितांत जायते उगूण आसात. आमचें जिवीत घडयेक देवाक मानता तसलें संपूर्ण न्हय, तरी पुतेन देव आमकां आपयता. तरी पुतेन जेजू आमकां आपली पाटलावदारां करता. तरी पुतेन देवाचें राज परगटूंक देव तुका आनी म्हाका उलो मारता. आमी तयार आसूं जाल्यार आमकां विचार करुया, कित्याक ह्या जिवितान आमी परगट्टा ती एक कूड, एक स्नान, एक देव, सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सगळें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. होच परगटूंक जेजू आज तुका आनी म्हाका उलो मारता. आसात आमी तयार जाल्यार आमकां विचार करुया आनी ह्याच जेजून दिल्ल्या कार्यांत आमी उदीक आनी उदीक भाव भयण मिसोड जावन ताचें राज परगटूंक तयार जावया. हीच कृपा आयच्या दिसाक भाग्यवंत मातेवा उद्देशी आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. मोशे हाथ के मोशे पाएंगे स्वीकार घोड़ा का कोशे तू सोमोय मो और गट करो शुका बरसो ग्लांदियो तू कास बाबा सर मोशे उबी रावया. म्हज्या भावभयणे, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर घेवं. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार कारजान जेजूचे सेवेंत खर्चिली. तसलेंच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमानान परगटचे खातीर उपयोग करूंक आमी अंतरेकता. हे मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका वंपून दिता. आमचे संपूर्ण ह्यो वस्तू तूं मानून घे. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाचे देवा, सोर काळ्यान सोताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोरनुताचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
आणि संसार भरल्या तुझ्याच वैभवात. उत्सर्गीक तुका सोय सोय, उत्सर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता, सर्वेस्पराची नावी येता. ताका सोय सोय, ताका सोय सोय. उत्सर्गीक तुका सोय सोय, उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत, पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतेने हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोंप्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. व जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूचे आपणे आमकां सगल्यांक दर दिसाक आसा, पूण हे आपणे आमी मानून घेता आसतना जेजूचो वावर ह्या समाजांत आमी अदीक बरे भाशेन करूंक तोच सोरपोदवेदार देव बाप आमकां शक्ती दिता. तर ह्या जेजून आपणे दिल्ल्या प्रार्थनांत आमी जायते फावटी सुर्गीचें राज आमचे मदें येवंक आमी मागता. तेन्ना दर दिसाक आमी वावरूंक हीच कृपा ह्या प्रार्थनांतल्यान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सगलीं बरोबर. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी,
आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परा सूर वायटांतल्या आमकां दिवा दया करून हे जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकालान तुजी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजूर चलयताय सासणाच्या ससनांक सभेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सगळी आमी सुभागी म्हज्या भितऱ्यांचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Aka
सोमी म्हणटा बऱ्या मनशांक न्हय बोगोर पातक्यांक कापोवंक आवायला. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत मातेवान संतोष बरीत कारसान सरवंडाराक आपल्या घराक जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय बोगोर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताची कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी घोटाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोशान शिव वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आमी जिवंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदा दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय कात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाण तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाण तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. अदीक करून एम कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझा पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझा पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदव आणि सुदव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मारये आदार दी ओदृश्टाक सांपडलोल्यांक मजत कर अस्कोत काळजांच्याक
माग पोचेपासून जाशेराती देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोदखोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावोकोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया येसू मिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काळ फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय रासू चलयताय सासणाच्या सासणाक पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणां खातीर आमी हे वेळार मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक सोम्या आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती नदवंत आदारान भाग्यून सदांच सांकवार मरीचो निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवट करता सासणाच्या सासणाक सासवत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सुर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तगू गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92 F15 तुझी झाल्या तुझो कोरी सुबा सोले मोचे पाटल्या तुझो पाटला कोरू तुझी खुशी झाल्या तुझो कोरी सुबा आपणाच्या जीवाचो सोमोनीस करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासना मोगरायता आपणाच्या जीवाचो सोमोनीस करता Plociu Gorianis, to sasna pokrajka.